नमस्कार. पळूया प्रुडंट खबरो. प्रादेशिक आराखड्यात परत सर्रास सेटलमेंटाची मागणी. 83% अर्ज सेटलमेंटाक, 7% प्रस्तावित रस्त्याची रुंदाय बदलूंक. ग्रीन झोन मात कोणाकच नाका. अर्ज भरपाचे निमणे दिस काँग्रेसीन सोडले 9 प्रभाग. पणजे महापालिकेचे वेंचणुकेत काँग्रेसीचे 21, वट्ट उमेदवार 131. छाननी उपरांत वळेरी 19 फेब्रुवारीक जाहीर. ट्रकवाले सेजाचे परत पेटले. किलोमीटर टना फाटल्यान ट्रकवाले मागतात 11 रुपये 27 पैसे. सेजा 8.5 रुपयांवयर तयार ना. ट्रकवाल्यांची बुधवारा उसगांवा बसका. जीएफडीओचो माविन मिकीयार्ड प्रचार असल्यांक वेचून हाडनाकात. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आमदारांक आतां विमानतळाचेर जाग. दिल्लीचे जेएनयू प्रकरणाची हवा गोंयांत. अफजल गुरूक हुतात्मो करून भारत विरोधी घोशणाबाजी केल्ल्या भुरग्यांचो आनी तांकां तेंको दिवपी राजकारण्याचो एबीव्हीपीन केलो निशेध. खबर विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्यांत परतय लोक सेटलमेंटच मागतात. आराखड्याचेर लोकांचे हरकती सर्रास सेटलमेंट मागतात. सुमार 6,000 हरकती आयिल्ल्यो. तातूंतले 83% अर्ज सेटलमेंट मागपाक. फक्त 7% अर्ज रस्ते वा रस्त्यांची रुंदाय बदलची म्हूण आयल्यात. 2% अर्ज दाखोवंक नाशिल्ले मायनिंगाचे जागे दाखोवचे म्हूण आसात. ग्रीन झोन मात कोणाकच नाका. सुचोवण्यो घेवन म्हयनो जालो तरी सरकारान राज्यस्तरीय समिती नेमिल्ली ना. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. प्रादेशीक आराखड्यान 2011 जे जाल्ले तेच परत जाला. सरकारान डिसेंबर-जानेवारीन 48 दीस हरकती खातीर उक्तो दवरिल्ल्या प्लानाक सुमार 6,000 हरकती आयिल्ल्यो. शार आनी नगर नियोजन खात्यान ह्या सगळ्या हरकतींचे मागण्यो आनी हरकती प्रमाण वर्गीकरण केला. बेसिकली सगळ्यांनी चेंज आमकां अप्लाय जे केल्ले आसा ती चेंज ऑफ झोन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट और फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट और फ्रॉम इको सेन्सिटिव्ह झोन टू सेटलमेंट. सो थ्रस्ट जो आसा लोकांलो तो बेसिकली फॉर चेंज ऑफ झोन फ्रॉम नॉन डेव्हलपेबल झोन टू डेव्हलपेबल झोन. दुसरें जनरल आसा ते तातूंत थोड्यांनी रोड शिफ्टिंगाक लागून म्हणून एप्लाय केल्ले आसा. थोड्यांनी मायनिंग लिजिसा अंडर आसा ताजेर रिकॅटेगरायज करपाक जाय म्हणून एप्लाय केल्ले आसा. प्लस जनरलायज म्हणजे स्क्रॅपिंग ऑफ आरपी म्हणून तिवूय आसात. सो ऑल अशें करून देर आर अदर कॅटेगरीज. टीसीपीन अर्जांची केल्ली विस्कटावणी पळयल्यार लोकांक कितें जाय तें स्पश्ट जाता. 2015-16 5,940 सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर अर्ज आयल्यात. इको 1 झोनात नवे आनी पयलींचे सेटलमेंट मागपी 24% अर्ज. नॉन इको 1 झोनात नवे आनी पयलींचे सेटलमेंट मागपी 59% अर्ज. प्रस्तावित रस्ते वा रस्त्यांची रुंदाय बदलपाक 60% अर्ज. आराखडो रद्द करपाक बाकीच्यो मागण्यो करपी 60% अर्ज. मायनिंगाच्यो सुवात्यो करच्यो म्हूण 2% अर्ज. राजपत्र सनदी प्रमाण सुदारणा मागपाक 1% अर्ज. सेटलमेंट मागपी वट्ट अर्ज 83%. ह्या पयलीं 2011 वट्ट 3,146 सुचोवण्यो आनी हरकती आयिल्ल्यो. तेन्ना जेन्ना आमी ओपन केल्लो ऑब्जेक्शन सजेशनां किंवा फॉर कमेंट्स तेन्ना अरावंड आमचे कडेन 3,100 प्लस आशिल्ली. सो तेन्ना पूण ताचेर आमी कांय फायनल डिसिजन घेवून आशिल्ली. सो ताका लागून वी आर क्लबिंग ती प्लस आतांची जी आयिल्ली आसा ती टुगेदर धरून आमी आतां कन्सिडर करतले. ताका लागून आमी कितें केलां आतां पळय पब्लीक नोटीस आमी दिल्ली तेन्ना कॅटेगोरिकली वी हॅव मेन्शन देर की जे लोकांनी तेन्ना दिल्ली तांच्यांनी आतां दिवपाची गरज ना म्हणून. कित्याक ती ऑलरेडी आमची दे आर इन नवो पोजिशन. सो दे वील बी डिसायडेड नाव. आतां आमी ती घेवन बसतली ती पयलीं दिल्ली ती बी आतां. 2011 आयिल्ल्या हरकतींनी अर्द्या वयर मागण्यो सेटलमेंट मागपी आशिल्ल्यो. 2015-16 लोक ताचेय फुडें गेल्यात. मात सुचोवण्यो घेवन म्हयनो सोंपलो तरी सरकाराक राज्यस्तरीय समिती नेमपाक जमना. प्रादेशीक आराखड्याचो वावर ते उपरांत सुरू जावपाचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. काँग्रेसीन पणजे निमणे 9 प्रभाग सोडले. 21 उमेदवारांनीच मंगळारा अर्ज भरल्यात. महापालिकेचे वेंचणुकेचो अर्ज भरपाचो मंगळार निमणो दीस. 131 उमेदवारांनी अर्ज घाल्यात. मंगळारा बाबूश आनी बीजेपीच्या पॅनलांतले उरिल्ले उमेदवारांनी अर्ज घाले. 17 आनी 18 फेब्रुवारीक अर्जांची छाननी जातली. मतदान 6 मार्चाक जातलें.
So Santinez Nala is one. Garbage treatment plant Hira petrol पंपा फाटल्यान आमी वेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चालू केल्लो. पोरू मे म्हयन्याक कंप्लीट जावपाचो. इनफॅक्ट अंदू 8-9 म्हयने चालू आसपाचो. Unfortunately, some people went to NGT, and I respect law, I respect judiciary, and they have given a wonderful judgment. They have seen through their motives, and they have said it's a politically motivated complaint. This should not be taken cognizance of and dismissed. We are starting that plant probably by March end. आमी ते रूप मागीर घालतले, पूण प्लांटांक मशिनरी बी हाडून आमी तो गार्बेज ट्रीटमेंट आमी चालू करता. खुबशे प्रश्न आशिल्ले, वन वे आमी सोडयलो. मळ्यांक आमी ब्रिज घेतला एज अ अल्टरनेटीव एंट्री एक्झिट थ्रू पणजी सिटी. बेस्ट इलेक्शन एवरी इयर. 2011 CCP इलेक्शन जाल्लें, 2012 मनोहरभाईचें इलेक्शन जाल्लें, 2013 सोड 2014 नरेंद्र मोदीजींचें इलेक्शन जाल्लें, 2015 म्हजें इलेक्शन जाल्लें, 16 आमी इलेक्शनाचे आसा, 17 फुडल्या वर्सा आसा. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एवरी इयर इलेक्शनाक वता, आनी एवरी इयर पीपल हॅव रिपोज देअर फेथ इन BJP. भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास लोकांनी वाडीव प्रमाणात दाखयला. आयज आमचे 21 जाल्ले टोटल 30 आलेले तितून 21 पावपाचें कारण कितें? 9 जाणां आमी थोडे रिजेक्ट केले फॉर्म्स लास्ट मिनिट न्ही, थोडे आमी रिजेक्ट केले फॉर्म्स. What was the reason for you to reject? Any criteria set up? It was rejects of other party. We didn't want to accept them. And from 21, how many you all are expecting? I think we should we expect all 21 to win. To win. Yeah, of course. Decrease the house tax of the public of Panjim, residents of Panjim. That was our main criteria. They filed as an independent candidate. Basically, the reason why I filed as an independent candidate is because in the CCP there is no role for parties. Like you take the example, in the last election, we had 2 panels, one by Babush and one by Parikar. Now in those panels, 2 ex-mayors from one panel jumped to another panel in the 5 years. So this panel business has no sanctity at all. ट्रकवाले सेजाचे परत पेटले. नवे मिनाचे ट्रिपीक ट्रकवाले किलोमिटरा फाटल्यान 11 रुपये 27 पैसे मागतात. नाजाल्यार मीन येरादारी बंद दवरपाचें ट्रकवाल्याच्या संघटनेन थारायलां. मात सेजा 8.5 रुपयां वयर दिवंक तयार ना. पावणी केल्ले मीन आनी नव्यान काडिल्ले मिनाचे ट्रिपीवेल्यान सेजा कोफुसांव करता. सरकाराचें कसलेंच नियंत्रण ना म्हूण ट्रकवाल्यांचो आरोप. ट्रकवाले बुधवारा उसगांवां मेळटले. सरकारान आज खरी गरज आसा की हे जे ई-ऑक्शन आनी फ्रेश वॉश हो जो कुटऱ्याचो खेळ चल्लेलो आहा सरकार आनी सेजा गोवा हेच्या मदीं हो खंय तरी आज बंद करचेची गरज आसा, जेणे करून प्रत्येक ट्रक मालकाक समजतलें की बाबा फ्रेश वॉश चालू आसा काय ई-ऑक्शनाचो वॉश चालू आसा. जेन्ना आमी ई-ऑक्शन रेट फायनल केलो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू जालो तेन्ना कंपनीन आमकां सांगलेलें की आमच्यो मागण्यो आसल्यो, पयली आमचेर केस घातलेली, ती विड्रॉ करता म्हणून सांगलेली, अजून विड्रॉ केल्ली ना. आमकां ऑल गोवाक घेवन फ्रेश वॉराचो रेट ठरयता म्हणून सांगलेलो, अजून आमकां विश्वासान घेतलेलें ना कंपनीन. आनी जो पर्यंत आमकां विश्वासान घेवन हे रेट ठरना तो पर्यंत फ्रेश वॉर चालू जावचो ना. तसोच हांव सबंद गोंयच्या ट्रक मालकांक सांगता की तेंच्यांनी गाडयो आपल्यो धाडच्यो न्हू, गाडयो बंद दवरच्यो आनी कंप्लीट जो पर्यंत रेट फायनल जायना तो पर्यंत काम बंद दवरचें. तशीच फाल्यां सकाळीं अखिल गोवा ट्रक मालक संघटनेच्या सगळ्या ट्रक मालकाची वडा कडेन सकाळीं 10 मिटींग आसा तेन्ना तेंच्यांनी थंय जमचें, कित्याक तांकां ही सगळी गजाल सांगपा खातीर. घेवया एक विराम.